आणि कितें सांगतलो सगळ्यात पयलीं म्हणजे कूळ मुणकाराचो इशू हा ह्यो मेजर इशू हा आनी तेका लागून आमी आवाज उठयलो आनी प्रेस कॉन्फरन्सूय घेतली. त्याच्या उपरांत आमी निवेदनूय आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक दिलें आनी तेंच्यांनी पॉझिटिव्ह रिप्लाय म्हणजे पॉझिटिव्हनस दाखयला ह्या विशया बद्दल. आनी आमचो इतलोच डिमांड आहा की फास्ट ट्रॅक कोर्ट बसोवपाचो हांगासर पेडण्यान आनी एक पर्टिक्युलर एक मामलेदार ह्याच केसी खातीर बसोवपाचो. सो तेंचे बी हेचेर डेफिनेटली हे विशय फुडें व्हरया म्हणून एश्युरन्स दिला. पूण तेच्या उपरांत आतां कशें आहा अवेरनेस करप व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी खुबश्या लोकांक खबर ना जे स्पेशली मुणकाज आहा ते की तेंची घरां आहात ती घरां नांवार आहात पूण घराची जमीन कोणची आहा ती नांवार ना. तो टेनन्सी आहा टेनन्सी थोड्यांक खबर ना कसो प्रोसिजर करप. काही लोकांक तेंच्या परिस्थितीक लागून किंवा आनी इतर गोश्टी खातीर तांकां कशें म्हणजे कोर्टान वचप प्रोसेस कसो करप फीज फारीक करप ह्यो विशय मेजर आहा. सो ताका लागून आयज आमी आमचे लॉयर्स आहा एम्पेनल लॉयर्स जे उदरगत संस्थे अंडर आसतले ते हांगासर आयज आमी डिस्कस केले फुडें कशें वचपाचें कितें कितें रिक्वायरमेंट आसतले लिगल पार्ट ते सांगतले. पूण आयज आमचे मदीं एम्पेनल एडवोकेट्स आहा ते एडवोकेट अमय फडते तशेंच एडवोकेट गितेश शेटये एडवोकेट स्वप्नील खोत एडवोकेट परशुराम मडवळ आनी एडवोकेट सुनील शेटये हे आमचे एम्पेनल आमचे लॉयर्स आहा जे आमकां गायड करतले आमच्या लोकांक गायड करतले आनी कितें कितें रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट्साची जाय पडटली आनी फुडें कशें वचप. सो आमी प्लॅन असो केला की प्रत्येक गांवांत आमी अवेरनेस केल्या उपरांत एक डेट फिक्स करतले जे आमी तो कॅम्प एक लिगल कॅम्प कहो एक दवरतले आनी लॉयर्स तेंचे एसिस्टन्स येतले सगळ्या लॉयर्साचे आमचे स्टाफ एडिशनल आसतले थंय बसपाक आनी तो एक कॅम्प आख्या मतदारसंघाचो आसतलो आनी थंयच्यान सगळ्यांक जे आमी गांवांनी वयता ते एक लिस्ट तयार करतले आनी तांकां एकाच दिसा कॉल आवट करतले. सो 3 भाशेन वयतले आमी म्हणजे मुणकारांचे केसीस टेनंटांचे केसीस आनी रेग्युलरायज करपाचे ते केसीस. सो 3 भाशेचे हे केसीस आमी फुडें व्हरतले. सगळे डॉक्युमेंट्स घेतल्या उपरांत जो मामलेदार हांगासर पेडण्या आहा तेचे कडेन आमी सगळे एकदांच आमी फायल करपाचो आमचो हेतू आसतलो. सो हांव मागता आमच्या एडवोकेट अमय फडतेक लिगल टेक्निकल इश्यू आसा. खुबशे गांव देहातान हो विशय अवेरनस जाल्ली नासता आनी अवेरनस नसल्या कारणान फायलींग करप कितें तांकां रायट्स आसा ते खबर नासता. सो बेजिकली दीस एम्पेनल्ड टीम ऑफ लॉयर्स वील हेल्प देम. तांकां कितें गायडन्स जाय वील बी ऑल्सो प्रोवायडेड. आमदाराच्या वतीन तांकां जे डॉक्युमेंट्स मेळपाक जाय खंयच्यान डॉक्युमेंट्स प्रोक्युअर करपाक जाय कसले डॉक्युमेंट्स जाय दीस वील बी स्ट्रीमलायन. डिपार्टमेंट्स आसात मामलेदार्स ऑफीस डेप्युटी कलेक्टर्स ऑफीस तलाटीज ऑफीस पंचायत ह्या सगळ्या मळांचेर तांकां कितें कितें जाय पडटा डॉक्युमेंट्स दॅट प्रोसेस of obtaining documents is very lengthy and time consuming. This can be streamlined only through local MNA's assistance and help and guidance. So these things can be streamlined and fude jo asa pay legal process te khatir this team can help them and assist them in getting their reliefs in an effective and a speedy manner.